देवा आवय देवा देवा रे आवय देवा कशें दिसता? दोतोर कितें म्हणटा? दोतोरान सांगलां दोनूय किडनी फेल जाले म्हणून. पण म्हाका एक सांग, तुवें हे दुयेंस इतले दीस आंगार कशें दवरलें गे? मात सुद्दां कशें सांगलें ना? म्हज्या कर्माची फळां भोगता हांव. खरेंच देवा म्हज्या कर्माची फळां भोगयल्या म्हाका. आतां तरी घरांतलो कटकटी सगळ्यो सोंपतलो. आतां वता हांव. तुमी सगळीं जाणां बरी करून सुखान रावा. ना ना ना, तू वच्ची ना. तू जाय म्हाका. तू म्हाका जाय. तुका इतलें उलयलें, इतले तुका त्रास दिले जाल्यार हांव जाय तुका. हय, तू जाय. आगे घोवा बायलाची झगडी जाताच न्ही. म्हणून म्हणून कोण कितें सोडून वता न्हय. आतां तू जी वागताली न्ही ते बरोबर नाशिल्लें, चूक आशिल्लें. पूण म्हणून तू ना, म्हणून तू वचपाक शकना. तू वचपाक शकना. आयज म्हजें समाधान जालें. आतां मल्लगपणान वचपाक सामकी मेकळी जाली. ना ना, तूं सगळें बरें करून राव. ना, तू अशें वचपाक शकना. तू म्हाका एकलो सोडून वचपाक शकना. ना, अशें जावंक शकना. हे पळय, हय हे पळय, आमकां 3 भुरगीं आसा. 3 भुरगीं आसा आमकां. हय एकलो तरी कोण तरी किडनी दितलोच. खरें म्हळ्यार हांवूच तुका किडनी दितलो आशिल्लो. पूण म्हज्यो दोनूय किडनी म्हळ्यार पूण तुका किडनी मेळटली. देवकी, तुका किडनी मेळटली. आनी आनी पुन्हा म्हजी देवकी नव्या रुपान उबी रावतली. हय, किडनी. येस, आय विल गेट इट. आय शुड गेट इट. येस, I should get it. आवय गे देवा 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 रे. आवय गे. राजा बाप कितें जाला? कितें जावपाचें उरलां कितें? वहिनी बरी ना खंय? बरी ना. दोन्ही किडनी फेल जाल्या. किडनी फेल? दोतोराक विचारलें. दोतोर कितें म्हणटा, एक तर आतां डायलिसीस करचें पडटलें, ना जाल्यार किडनी ट्रान्सप्लांटेशन.
आता किडनी ट्रान्सप्लांट करतलो म्हणल्यार कोण तरी डोनर सोदून काडचो पडलो. पयसो कळना कितें करचें म्हणूनच कळना. आता वहिनी खंय आसा? आता सध्या हॉस्पिटलान आसा. जातली ती बरी जातली देवाच्या कृपेन. राजबाब, हांवें तुका एक प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना तुवें म्हाज्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें ना. म्हजो प्रश्न आशिल्लो, तापलेल्या जमनीर उक्ते पावयांनी धांवतल्या मनशाक कितें म्हणटा? तुमी म्हाज्या प्रश्नाचें उत्तर दिवना. तुमी दोगांयनी म्हाका पिशान काडलो. त्या प्रश्नाचें उत्तर आशिल्लें राजबाब, परिस्थितीचो गुलाब. राजबाब, आता तुमकां दिसना की उक्त्या पांयांनी तापलेले जमीन धांवता सारकें? हय खरें तशेंच दिसता. पण आतां म्हाका एक सांग, ही तापिल्ली जमीन आतां निवतली केन्ना? निवतली राजबाब, निवतली. तापिल्ली जमीन निवतली. डोंट वरी राजबाब. हो नियतीचो खेळ आसा राजबाब, हो नियतीचो खेळ आसा. नियतीचो खेळ, नियतीचो खेळ. For the first time. पयलीच खेपा तुमकां तिगांयकूय हांवें एकठांय आपयलें. तसो प्रसंगूच आयला ह्या घराचेर. तशे प्रसंग खूब आयल्या ह्या घराचेर, ना अशें न्ही. पूण असो प्रसंग पयलीच खेपा आयला. तुमकां खबर आसा, तुमच्या आवयच्यो दोनूय किडन्यो फेल जाल्या. आनी तिका जर कोणें एक किडनी दिली, एक किडनी, जाल्यार तिची उरिल्ली पिराय ती एकदम बरे भशेन काडपाक शकता. आतां किडनी विकती घेवपा इतली आमची कांय तांक ना. तेन्ना तेन्ना तुमच्या तिगां भितर आय मीन तुम्ही कोणेय तरी तिगां मदल्यान एकल्यान दीपक तूं रे, तूं व्हडलो पूत. हांव? डॅडी, म्हाका एक ल्हान भुरगो आसा. रेशमाय गेले आनी दिपू आतां खंय निकतें सावरता. आनी तुमकां खबर आसा, गेले फाटले कितले दीस हांव खंयच्या मानसीक असंतुलनांत वतालो तो. आनी इतलें अजून सॉरी, व्हेरी सॉरी डॅडी, व्हेरी सॉरी. अरे दीपक, अरे सगळ्यात चड प्रेम जर आवयन केलें तें तर तुजें. आनी तूं बी तिका मानतालो. प्रत्येक गोष्ट तूं तिची आयकतालो. आनी आतां ह्या प्रसंगाक मातसो पळय रे. ह्या प्रसंगा खातीर तिका मातसो. डॅडी,
तिच्यामुळे माझे कितले प्रसंग आले ते तुमका खबर आसा न्ही? मग फॅमिली लाईफ नो डॅडी नो. आय एम व्हेरी सॉरी डॅडी. आय एम व्हेरी सॉरी दीपक. आय एम व्हेरी सॉरी. जेन्ना बोट बुडटा खंय तेन्ना सगळ्यान पयली बोटींतले हुनीर पळपाक लागता. रागिणी, तुका विचारता किती डॅडी किती उलयता तुम्ही? माझे अजून लग्नय जावपाचें आसा आणि हांवेनच आतां किडनी दिली जाल्यार माझे फुडले आयुष्य कशें वयतले? आणि त्या नाचाक लागून जो म्हाका त्रास जाल्लो आसा ते तुम्ही जाणाच. नाचो अगो अगो हाका जबाबदार तूच नको. त्या नाच्याक पैसे व्हरून दिले कोणे गो? सांग म्हाका आतां. झाली माझी चूक, मान्य करता. पण ते नाचाक लागून जो त्रास जालो तो हांवूच जाणा. आणि डॅडी माझ्याकडे ही अपेक्षा करू नका. हा मानसिक दृष्ट्या थकला आणि हा किडनी दिवपाक शकना. सॉरी डॅड. सॉरी. धीरज, आता तू तरी कितें उलय मरे. हांव कितें उलयतलो डॅडी? आनी म्हाजें आतां लग्न जावपाचें आसा आनी म्हाका खूब कामां आसा. तो तुमचो पैसो, आय मीन विश्वंभर बाबालो पैसो तुम्ही तशें सीआयडी सांगला तो तांच्या फॅमिलीक परत करपाक जाय. आनी ही सगळी कामां म्हाजेच पडल्या. आनी ही म्हाजो व्हडलें एक पार्ट काडला हांव वीक जातलो. ही सगळी कामां कशी करतलो डॅडी? हांव कशी करतलो? एक किडनी मागता मरे. एक किडनी दिवपाक शकना. एक रे एक. किडनी म्हणल्यार कितें बाजारांतली तोरां ती. आणि मनशाच्या बॉडीतलो एक पार्ट काडलो म्हळ्यार मनशाची सगळी काम करपाची शक्तीच कमी जाता. म्हाका शक्य ना तें. आनी म्हाजी पुराय आयुष्य आसा, म्हाजे पुराय धंदो आसा, म्हाका शक्य ना किडनी दिवप. म्हाका शक्य जावचें ना डॅडी. आय एम सॉरी. सॉरी. चला वचल चला. सगळ्योच गोष्टी जर म्हज्या हातान आशिल्ल्यो जाल्यार मनीस आज जो मदंत आसा तो चड मदंत जातलो आशिल्लो. खरें म्हणजे सगळें आसा तें नियती कडेन आनी मनीस हो त्या नियतीचो हातांतलो एक ल्हानशें भावना. ह्या संवसारात मनीसपण मेळपाक मुश्कील जाला. ते देवपण खंय मेळटले राजाबाब? देवपण खंय मेळटले? म्हाका मनीस म्हणून जगून मनीस म्हणून रावून आता मग आयदनांना आपत्ती पडची आहे. राजू राजू आई आई आई